of the Gram Sabha and for the people. देखून तू हे कर आणि तू resolution काय आणि तू हे आदर दाखवपाक जाय. Then you take the decision, take it now. कितली बॉडी मीटिंग झाली महिन्यात कितली बॉडी मीटिंग झाली दोन लास्ट ग्रामसभा एक ग्रामसभा कितली मीटिंग झाली after 3 months at least 6 months. So to me, yes, 16 meeting to me आज decision घेऊ ना. So what I am saying, within one we are passing an resolution by this Gram Sabha that within the next body meeting, we want to have this Panchayat should have all the CCTV cameras in place. Meeting, I placed a proposal wherein I asked him for installation of cameras. Okay, to which he said I would do it. Give me a month's time. He didn't do it. And during this Gram Sabha meeting that's held, I questioned him what is the resolution taken, because under RTI I received minutes where he has written that I will be doing it, but it's yet not decided. So I went questioned, when would you do it? He said I'm not doing it, and thereby after all these discussions, he says that cameras are present in all the areas of the Panchayat, wherein they are not present, and the one that is present also is facing downwards. It's not capturing anything. You will never find a footage of anything in the Panchayat because the cameras are all facing downwards. There's not a single camera that's facing the entrance or any angle that is being covered in the Panchayat. So I requested for installation of cameras in the secretary's cabin, in the conference room, in the corridors, and Sarpanch's cabin, and everywhere, wherever the area needs to be covered in the Panchayat. During this discussion, he always, whenever questioned, he always will say, "Shut up." This is the answer he gives when he loses his mind on this topic. In regards to the camera, this is the answer he gives because he has no answers about installing cameras in the Panchayat. The reason? Okay, we want transparency. See, we want transparency in the system. We want to know what is happening in, out. And there are many issues that are taking place in our Panchayat. People are literally not able to come forward. They are not able to speak what is happening because their voices are, shut. And what he does is he can just shut people up. It is maybe people like me who would come forward, but there are many people who do not have the audacity to speak up. So it is for this reason we want to bring people forward, and we want our Panchayat to function well, and it is the people's body itself. So we want the installation of cameras. Margamata municipalities on amgeli Navelim area, Navelim village Panchayat, temka margam varpase SPD. Poili long back 10 years back municipality varpas le. Teno amge Gram Sabha and body ne be oppose kele. सेकंड मागीर PDA व्हरपाक केली तेन्नाय ओपोज केले आनी आतां ही सर्वे करून लँड सर्वे डिपार्टमेंटान सर्वे करून लायताय आनी आमी नावेली विलेज मार्गांव व्हरपाक सोदतात. सो तेजे सगल्यांगेलो ओपोज आहा, सगल्यांनी पास केला आनी मस्ट इट इज ऑब्जेक्शन. गार्बेजीचो कितें इश्यू आसा? दुसरें लेट मी कंप्लीट तेच तो म्युनिसिपॅलिटी आहाय थिंग आतां सिलेक्टेड कित्याक विलेजीस काडले हो लोकांक गेलो कन्सर्न आमगेले आनी म्युनिसिपॅलिटी जाय ते आखे गोंया फकत नावेली मारगांव सावन आहाय ते नावेली आकेंबाश दावोली ह्योच कित्याक काडले ताका लागून तेमी ओपोज केलो आनी सर्वे करपा येयल्यार दिसना आमकां इट इज ऑब्जेक्टेड. गार्बेज वेट गार्बेज आतां एज पर द NGT ऑर्डर नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल एंड हायकोर्ट ऑर्डर वेर इज हाय टायम नावेली एसोली अर्बनायज विलेज गार्बेज वचपाक. टील डेट वी आर डुईंग ड्राय वेस्ट वेस्ट आनी आतां आमी गार्बेज वचून सोदताय बिकॉज लोकां आतां आमगेली वेस्टर्न बायपास पास जाला, रोड्स आहाय ते सगळे रोड सायडीन गार्बेज उडयताय. सो नावेली पंचायत डिसायडेड टू आतां वेटा वचपाक, वेट गार्बेज कलेक्शन आनी डेली कलेक्शन करून वेस्ट मॅनेजमेंट हाडपाक. सो फॉर दॅट द प्रोसिजर चालू करपाक जाय. आतां गव्हर्मेंटान एम्पॅनलमेंट केलो आहा, सो आमी रेजोल्युशनूय धाडलो आहा टील द गव्हर्मेंट सेंड दॅट कॉन्ट्रॅक्टर लिस्ट तितूंतले आमी सिलेक्ट करतले मागीर. सो प्रोसिजर सारको जाला, फायनल स्टेज आहा. इट इज पास इन द VDC मीटिंग, विलेज डेव्हलपमेंट कमिटी मीटिंग, गार्बेज कमिटी मीटिंग आनी ग्राम सभानी बी अप्रुवल दिला आनी पंचायत बॉडीनूय बी अप्रुवल दिला. वॉस गो अहेड विथ द गार्बेज कमिटी आनी डेली कलेक्शन बाय पुटींग द नेसेसरी फीज. आतां सब्जेक्ट टू टेनंट्स रावताय तेंगेले मातशे ताका लागून एक थोडो डिस्कस करपाक इशू. दुसरो गार्बेजीचो फायनलायज करपाक हाव टू पूट द फायन
आनी युजर फी कितू घालपाची तें डिस्कशन जातलें. सो वेरी शॉर्टली आय वील बी प्रिपेरींग वन मोर मिटींग जातली. त्या सायडीन रूम करून दिले तेंचेर आमी स्ट्रिक्ट हें आसतलें. पयलीं सद्या टेनंट वेरिफिकेशन फॉर्म बोलतात तें चोवपा जाय थ्रू द पुलीस डिपार्टमेंट. सेकेंड ते गार्बेज म्हूण तूं मॅन्युफॅक्चर जाताच. सो गार्बेज जायना म्हणून ना. सो गार्बेजीचेर तांकां थोडे ग्रामसभा मेंबरांच्यान टिबल घेवपाचें. जो कॅबिनान तुमचे हांगा बी घालपाचें तेजेर कितें केलां तुमी आतां? ते एक म्हणटाय तांकां जाय ग्रामसभा रेजोल्युशन पास कोता घे म्हणून. ग्रामसभा रेजोल्युशनाचेर आय कॅनॉट टेक द प्रोसिजर करपा नाका. पंचायत बॉडी रेजोल्युशन जाय तें तांकां सांगल्यार समजना. हांव सांगूं सोदी तांकां हांव कोता. तुम ग्रामसभाके प्रोपोजल हाडटा बॉडी मिटिंगे घालता खूंय घाल्या ते घाल्या आनी प्रोसिजर करुया. ते म्हणटा ग्रामसभा गेले तरी करपाचें. Panchayat Raj Act is not like that. They can suggest as much as they want. The body decision is the final. That is what I want to explain to them. तो एक पंचायत एलिगेशन केला तुम्ही काय मेंबरान कित म्हणून एक पाट हाडलो प्रपोजल विदाउट मेन्शनिंग वेर यू आर पुटिंग द कोटेशन भायर काडा. इन माय एब्सेंस that time I was not a sarpanch. Sarpanch was somebody else. ते मी कोटेशन इनवायट करपाक धाडला आनी ओपनिंग करपाक जाय. खूंय घातल्या रे कॅमेरा खबर ना. That is the question. तो ten allegation केलं ते. So सरपंचान मागीर ओपन करूंक ना दवरलें. You have to decide. खूंय कॅमेरा जाय आमकां. कॅमेरा मनशां हाडपाक जाय. which area will be covered up. ती चोवपा जाय न्हू. We have to do the study, planning and then we have to go for the proposal. सिनियर ट्रॅफिक डिपार्टमेंटान बरें म्हणटा न्ही रातचो न्हू दिसा देखून भुरगे मातशें आतां यूथ आहा ते आवाज करून तेंगे सायलन्सरात आवाज येता. इट मेक्स अ लॉट ऑफ हें म्हणटाय ती. सो तेजे मातशें बरें म्हणून टू टेक अ कंट्रोल ऑन दीस टायप ऑफ बायक्स for vehicles. रोजरी कॉलेजीचे कितें केलां तुम्ही? लीगल कन्स्ट्रक्शन सी हाय सेकंडरीचे कांय म्हाका उलोवपा नाका. इट इज एन हायकोर्ट मॅटर. तेंकां तें सांगल्यार तें समना. ते म्हणटाय की ताचे लागून ते ग्रामसभा हेज द फूल पावर टू डिस्कस म्हणटाय सबज्युडिस म्हणल्यार समना. बट आय डोंट वॉन्ट टू कमेंट्स ऑन हाय सेकंडरी. आय कॅन कमेंट हाय स्कूल कॉलेजी सांगताय ते वयर एक शेड आहा ती FAR वाडोवन गेलो. हांव टावन प्लॅनिंग हॅव टू गिव रिपोर्ट तेजी एक्शन घेवपाक नेक्स्ट करून म्हणटाय ते. So I'll do whatever. I will request to the body meeting. All body is done. I will go according to that.